दर वर्सा नोव्हेंबर 2 तारखेक क्रिस्तांव भाव भयणां ऑल सोल्स डे पाळटात। संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचो उगडास करपाचो हो दीस सिमेत्रीत फुलांची सजावट करून मेणवाती पेटोवन प्रार्थना करतात। मरण आयिल्ल्या आपल्या घरच्यांक याद करून तांकां आर्गां ओंपपाचो हो दीस। कालच्या दिसा आमी नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सगळ्या सांता भक्तांची परब मनयली। जे सांत भक्त पवित्र सभेंत आल्ताराचो मान तांकां मेळूंक ना, पूण जे सर्गीच्या राज्यांत आसात ह्या सांता भक्तांची परब। आज नोव्हेंबराची 2 तारीख। आज आमी कोश्टवतले पवित्र सभे पासत मागता, म्हणजे जी मरून गेल्यात आनी सर्गीच्या सुखाक पावंक ना। आनी आयच्या दिसा आमी क्रिस्ती पर्जा ह्या सिमितेरीन येवन आमच्या मेल्ल्या पासत जावं कोणूच मागतलो ना तांचे पासत आमी मागणें करता। भक्तीन आमची भाव भयणां ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी दिसभर येवन सिमितेरीन मागणें करून मेल्ल्या पासत मागतात। आनी आयचो दीस आमकांय उगडास करता की आमी ह्या संवसाराची न्हय, पूण आमचें सासणाचें जिवीत देवाचें घर। आनीक हे सिमितेरीक पळोवन आमकांय जण एकल्याक उगडास येता की आमी एक दीस असलेच मातयेन आमी वेतेल्या। म्हणटच हो दीस आनी ह्या दिसांनी आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणा पासत आमी मागता। Hi, my name is Vana, and as you can see today we are celebrating All Souls Day, where many people come to decorate the graves of their loved ones and pray for them. You can see like all are lighting up candles, decorating it in a different way. It looks very nice seeing how they decorate it in various ways and all. So we as a youth, after they are done with their decorating the graves here and there, will be going around and clearing up all the plastic waste and all that. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।